खापरेश्वर देऊळ समितीचे अध्यक्ष प्रमोद देसाई हांणी खापरेश्वर देवाक चांदीचो दाणो अर्पण केलो। ह्या निमतान दिंडी मिरवणूक जाली। सगळ्या भक्तांच्या वतीन आपणे हो दाणो देवाक घाला म्हण देसाई उलयला। RDX खातीर बायनाच्यान प्रसाद नाईक। खापरेश्वर महाराज की जय। खापरेश्वर देवाक नमन करता। तुमका मिडियाक सगळ्यांक पद्धती योगदान दितात आयच्या कार्यक्रमात आणि आजच्या शिवसेने काल भजन चलताले हांगासर आमचे आणि भजनाच्या योगान देवाच्या मुखान आणि देवाच्या मनान आयले आणि खापरेश्वरची समिती आसा भारत जे आमचे सगळे जण आसात तांच्यांनी म्हटलें की बाबू फाल्यां दिंडी करपावले आणि योगान जसो आमच्या बोडगेश्वराक सोन्याचो दाणो अर्पण केला तसोच हांगासर खापरेश्वराक एक चांदीचो दाणो अर्पण करपाचो तेन्नाच म्हाज्या मनान एक येयली खापरेश्वराक आमच्या बोडगेश्वराक येदे व्हडले सोन्याचो दाणो अर्पण केला आणि आमच्या वास्को वाठारांत एक चांदीचो दाणो अर्पण करता आणि थंय दिंडी जावची न्हू अशी कित्याक म्हणून हांवें वेळेर तांकां होकार दिलो आणि दिंडी करता म्हणटा कित्याक रातची 11 जाल्ली आणि सकाळी 9 मध्ये दिंडी पथक हांगा पावूंक जाय आसलें आणि आयच्या दिंडी पथक आमचो 584 हो प्रयोग आसा आणि हांगा खापरेश्वर देवस्थानाचे सगळे पदाधिकारी तांच्यानी म्हाका हो प्रयोग करून दिल्या बद्दल हांव खापरेश्वराचे देवाक नमन करता। तशेंच इतर सगळ्या पदाधिकाऱ्यांक तांकांय नमन करता। तांकां दीर्घ आयुश्य बरें दिवचें म्हणटा आणि अशीच तांच्या कडल्यान सगळ्या समिती कडल्यान पर्यटन जे आसा तुम्ही मिडिया आसा बाकीचे सगळे जनसमुदाय आसा तांकां बरी म्हणटात ती देवान आशिर्वाद दिवचो तांची मनोकामना पूर्ण करची आजच्या शिवसेनेन आणि इतलेच सांगून म्हाजे 2 शब्द दिले। धन्यवाद। उत्तम जे आम्ही आता म्हटलं त्या प्रमाणे की हो जो दांडो दिला तो सगळ्या भाविकांच्या वतीन दिला आसा तो इंडिविज्युअल असो ना पूण हांव एक तातूंतलो मिडिया माध्यम अशीच देवाची सेवा करपाची म्हाका देवान ताकद दिवं आणि आमकां सगळ्यांक जशें आमी आतां एके कडेन जावन हो उत्सव मोठ्या प्रमाणात साजरो करता तसो साजरो करपाची आमकां देवान ताकद तशेंच आमचे भटजी निलखंड हेचो सुद्दां हांव खूब आभार मानता की तो हे देवस्थान बरे भशेन सांबाळटा आनी बरे भशेन आमकां गायडन्सूय दिता। तर आमी पयलीं तुमकां सांगल्या प्रमाणे की आयज हेजे नंतर लग्न जातलो पूण आमचो मेन फंक्शन फाल्यां आसा। फाल्यां आमी जे 4 अति महिने व्यक्तीचे सत्कार करपाचे आसा। सो त्या सत्काराक सुवाळा सगळ्यांनी उपस्थित रावचे आनी त्या सत्कार विल बी फॉलोड बाय एक बरो ऑर्केस्ट्रा आनी एक नावाजलेलो गायक बाब नवाज। तो सगळ्यांक हांव परत एकदां देव बरें करूं म्हणटा। आणि ह्या दिसा आमच्या देवस्थानाच्या वतीन अध्यक्षाच्या वतीन सगळ्या मार्फत आमचो चांदीचो दाणो देवाक दिल्लो आसा। हो जो चांदीचो दाणो हो म्हाका दिसता गोंयांत युनीक आसा। पयलो जालो हांगा भांगराचो खंय बोडगेश्वर जालो आनी आमी आमच्या अल्पशें कितें देवान जशी ताकद दिल्या तशें आमी चांदीचो दाणो दिल्लो आसा। हो जो आसा तो सगळे देवान सगळ्यांक सांबाळ करचो, सगळ्यांक बरी बुद्ध दिवची, सगळ्यांक स्फूर्ती दिवची आणि आपली जी सेवा जी आसा अखंड करून घेवची अशें आमी देवा लागीं मागता। बोडगेश्वर दिंडी पथक हेजो प्रमुख जो आशिल्लो बाब आमचो बाबू गाडेकर हेजे हांव अत्यंत आभारी आसा कित्याक एक 10-15 मिनटां भितर हो सगळो अरेंजमेंट जाल्लो आसा। राती आमकां जवळ आमी ठरोवन आशिल्लो असो कार्यक्रम जातलो म्हणून पूण देवाच्या मनाक जालें आनी तें आमचे कडल्यान करून घेतलें आनी ताका देव बरो करून म्हणटा। तशेंच प्रत्येक दिंडी पथक जे आसा भाग्य बी आसा कलाकार तेंचे बी आमी अत्यंत आभारी आसा। भक्ता संगे हा मेळा, भक्ता संगे हा मेळा, भक्ता संगे हा मेळा, भक्ता संगे हा मेळा। रूप पाहून धन्य झालो आज चरणी लोकांगणी गेलो, रूप पाहून धन्य झालो आज चरणी लोकांगणी गेलो, रूप पाहून धन्य झालो आज चरणी लोकांगणी गेलो। विटेवरी विटू आहे तो विटेवरी येणार 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 माझ्या घरी येणार 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 माझ्या घरी। तुळशी माळा घडविली चासी, तुळशी माळा घडविली चासी, घालीन त्याच्या घरी, घालीन त्याच्या घरी, घालीन त्याच्या घरी।
त्याच्या गळी येणार 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 ग येणार माझ्या घरी पाहुणी धन्य झालो आज चरणी लोकांगण गेलो पाहुणी धन्य झालो आज चरणी लोकांगण गेलो येणार 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 ग येणार माझ्या घरी जेव्हा येणार